नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयचे टी टायम खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. आसगांव वाठारांत विशेष शाळेत शिकपी एका 4 ते 5 वर्साच्या भुरग्याचेर एका दादल्यान अत्याचार केल्याची बातमी आयला मुखार. पुलिसांनी दुबाविताक घेतला ताब्यात. एंटी नार्कोटिक्स पंगडान पणजे सर्कलाकडे धाड घालून 15 लाखाचो गांजो केलो जप्त. या प्रकरणात दोगा दुबावित आरोपीक केला अटक. पुलिसांचो फुडलो तपास आसा सुरू. दक्षिण गोंयांतल्या बेताळबाटी वाठारांत 85 वर्सां पिरायेच्या बापायक बुडयलो पुतान आनी सुनेन. सीसीटीव्ही कॅमेरात प्रकार कैद, पुताक अटक. एचपीडीए मार्केटाच्या कार्यपद्धतीचेर काँग्रेसीचो फुडारी सावियो डिसिल्वान केलो आरोप. मार्केटाच्या सोपो निविदा प्रक्रिये फाटल्यान लिपला अजेंडा, डिसिल्वाचो दावो. म्हापसा चोरांनी फोडले स्टेशनरीचे दुकान. फारायले 65,000 रुपयांची रोख रक्कम. पुलिसांचो तपास सुरू. आणि पर्रा साळगाव रस्त्यार 2 गटांमदी मार बडय. कारचो फोडलो फुडलो हारसो. व्हायरल व्हिडिओ उपरांत पुलिसांनी दोगांक केले अटक. आता खबरो विस्तारान. दक्षिण गोंयांतल्या बेताळबाटी वाठारांतल्या 85 वर्सां पिरायेच्या ज्येष्ठ नागरिकाक ताच्याच पुतान आनी सुनेन घरात खर मारपेट केली. पीडित जाणट्याच्या लंडनात रावपी चलयेन कागाळ केले उपरांत कोलवा पुलिसांनी पीडिताच्या पुता सयत सुनेचेर गुन्यांव नोंद केला. या प्रकरणात पुलिसांनी पुताक अटक केला. मारून जायना मरे कितकोन भायर गेलो तू? बोट घालून वता म्हणून तू गेला गेला गेला. ही सीसीटीव्ही फुटेज बारीकसाणेन पळयात. खंयच्या भायल्या राज्यांतलो हो व्हिडिओ न्हय, तर दक्षिण गोंयच्या बेताळबाटी वाठारांतल्या एका घरांतलो हो व्हिडिओ. बेताळबाटी राणेवाड वाठारांत ज्येष्ठ नागरीक लोयला डिसोजा हांकां ताचो पूत आनी सून जोत्यांनी आनी हातांनी मारपेट करतनाचो हो व्हिडिओ सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाला. हो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाले उपरांत पीडित ज्येष्ठ नागरीक लोयला डिसोजा हांची चली लंडनाक रावपी तांणी हो व्हिडिओ पळोवन कोलवा पुलिसां कडेन ईमेले वरवीं कागाळ केली. घरात लायिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेराची फुटेज मुखार आयले उपरांत पुलिसांनी ह्या प्रकरणात पीडिताचो पूत इजिदोर डिसोजा आनी सून तेरेजा गोंजावलीस हांच्या आड गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. काल जेन्ना हांव म्हगेलो मोबायल वॉट्सअप चॅक करता तेन्ना म्हाका एक मॅसेज येयली. हो व्हिडिओ येयलो आनी तो व्हिडिओ हांवें पळयलो आनी तो पळोवन आय वॉज व्हेरी मच शॉक्ड आनी इट वॉज डिस्टर्बिंग व्हिडिओ. आनी ते व्हिडिओचेर आसलें अशें की एक दादलो आनी बाय अबावट 90 इयर्स म्हाका सुचोता ताका णव वचून आसूं जाय. त्या दादल्याक ती माताय भुरग्यान मारल्या, दोत्यान मारला, दोगांनी ताका इतुलो मारला आनी वयल्यान ताका शापोस्तान दाखयलें. उपरांत हांव मातशें बरो डिस्टर्ब जालो. हांव सेतना काळांनी कुबड पुलीस स्टेशनार गेलो की हेचेर कंप्लेन करपा म्हणून. पूण कुबड पुलीस स्टेशन सांगलें तेगेलें प्रॉपर लोकेशन ना, बिकॉज ऑफ दॅट रिजन दे कांट टेक द कंप्लेन. सो दुसऱ्या दिसाक म्हाका हांवें ते जायत्या म्हज्या फ्रेंडाक तो व्हिडिओ व्हायरल केलो आनी म्हाका हेजे मातशें कोणी हेजी एड्रेस सांग जाल्यार म्हाका सांगूच म्हणून. उपरांत म्हाका हेणें म्हणजे सारान म्हाका लोकेशन धाडलें आनी ती आनी तेज्या पयलीं हांवें मुगेले भयणीचो थिंगा पंच आहा म्हणल्यार तेका बीन हांवें विचारलें प्रोपर इन्फॉर्मेशन. तेणें म्हाका सांगलें की द इन्सिडंट हॅपन इन बेतलपाट आनी म्हाका साराबायन सांगलें द प्रॉपर नेम ऑफ द पर्सन. सो आनी मागीर दुसरे दिसा आमकां हांव कुबड पुलीस स्टेशनार गेलो कित्याक म्हाका त्या फॉर्मेलिटीज कितकोन करूंक जाय तें म्हाका कळोंक जाय. उपरांत हांव कुबड पुलीस स्टेशनार गेलो. आज आफ्टरनून जाल्यार ते कंप्लेन करता ते वचून कोलवा पुलीस स्टेशनार करून. म्हणटच आज एक म्हाका फंक्शन आसलें आनी हांव त्या फंक्शना वचून म्हाका उगोज जालो आनी हांव तेसोच हांव कोलवा पुलीस स्टेशन कार गेलें आनी हांव कोलवा पुलीस स्टेशनार हांवें कंप्लेन तेजेर हांवें फायल केला. आनी हांव रिक्वेस्ट करता कोलवा पुलीस आमगे साहेबा कडेन हेजेर
बाबा तू स्ट्रिक्ट ऍक्शन घेते, ठीक आहे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगावच्या SGPDA मार्केटातल्या सोपो निविदा प्रक्रियेवेल्यान वाद जाला. SGPDAच्या कार्यपद्धतीचेर गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्तो सावियो डिसिल्वान केला. या निविदे फाटल्यान अजेंडा लिपला असो दावो ताणी केला. नुस्तें मार्केट बांदपाच्या कामात भ्रष्टाचार जाल्ल्याचोय आरोपूय ताणी केला. SGPDAचो चेअरमॅन आहा न्हू पयले सुवातेर तेणें क्लियर करचे हो टेंडर जातलो की ना, कित्याक हो टेंडराक आमी गेले पावटी आमचो टेंडराक आमचे सोसायटीन क्लेम घातलेली फॉर ऑक्शनिंग, हें जावंकूच ना. हे प्रायवेट हांव नको तेंचे सोयऱ्यांक आनी दायऱ्यांक तशें दिवपाक लागले. हाजेर पयले म्हणटा ते हो SBDAचो मार्केट हो बांदलेलो आमचे गोंयच्या फिशरमॅनाक न्हू, भायले ट्रेडर्सांक न्हू. आतां दिसता की भायले ट्रेडर्साचे डिमांड चड जाल्या थिंगा. हे हांव मागता हो दाजी सलकार हांगा थंय भोंवता हेणे पयले तेजे चेअरमॅनशीप जे SBDA ते जाग्यार पयले घालचे, नाजाल्यार हे ते सगळे थिंगा गोलमाल जालोलो आसा. तुवें पयला आसता होरान पयशे खाता जे फिशरमॅनाक लुटपाक लागले. हो टेंडर जायना जाल्यार हे आमकां म्हाका दिसता हे सगळे फिशरमॅनाक त्रास जातले. सो हांव मागता हे दाजी सलकारा, तशेंच तुवें मेंबरूय आसा, दिगंबर आसा, विजय सदस्यय आसा SBDA, हेचेर हे टेंडर करूंक जायना. हे भायले ट्रेडर्सांचे आयकपाचे न्हू. हो होलसेल मार्केट जाला ते गोंयकारांक, हे भायल्याचे आयकपाक ना. आनी आमी बोटकार ओगे रावचे ना, हांगा थंय बसचे आनी हे डिमांड तेमी करपाचे न्हू. हे डिमांड आमचे स्थानीक गोंयचे फिशरमॅन, रांपोणकार तशेंच आमगे बोटकार, पोनेलकार ते करतले. म्हापसा वाठारांतले एक स्टेशनरी दुकान चोरांनी फोडले. दुकानाचे कुलूप फोडून भितर आशिल्ले 65,000ची रोख रक्कम चोरांनी फारायली. धन्यान सकाळी फुडें दुकान उक्तें केलें, उपरांत चोरयेचो प्रकार उक्ताडार आयलो. हेर खंयचेच वस्तूक हात लायनासतना चोरांनी फक्त पयशाचेर हात साफ केलो. या प्रकरणात म्हापसा पुलिसाकडे कागाळ दाखल केल्या. पुलीस या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. 5-7 को आया था, मेरा ताला दोनों उधर कड़ी और दोनों टूटेला था, और इतना दरवाजा खुला था. और सुबह सब माल कुछ नहीं है, मेरा पैसा 65,000 था, वो लेके गया और माल को कुछ हाथ नहीं लगाया. और सुबह 7-5 को आया तक खुला था दरवाजा. 7-5 को रात, हाँ कल मतलब सुबह 7 शुक्रवार को सुबह में आया था. तभी ताला है ना, कड़ी उसका काउंटर है उसमें पड़ा था. एक कड़ी इसमें लटकता, कारी से किसे काटा रहेगा मालूम नहीं. सुबह उसमें लटक कर पड़ा था और कुछ नहीं किया, और नुकसान कुछ नहीं किया. पैसा लेके गया. वो व्यापारी को मेरे को देने का था, किसका माल रहता है और भाड़े वाले को रूम काम रहता है उसको देने का था. तो रोज लेके आने का, लेकर इसमें चोरी हो गया. आपने पुलिस कंप्लेंट की? पुलिस दी है कंप्लेंट. अभी भाई गया था साइन करने को, बोला था अभी चालू है इंक्वायरी. अभी साइन करके आए तो मेरे चाय पीने तर CCTV वगैरह कुछ नहीं है. पर्रा साळगाव रस्त्यार जाल्ल्या मारबडय प्रकरणात लागून वाठारात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. बिगर गोंयकार दादले बायलांच्या गटात वाद जालो. उपरांत वादाचे रुपांतर मारबडयत जाले. झगडी इतली खर जाली की एका कारीचो फुडलो हाडसो फोडलो. या घडणुकेक लागून थंयच्यान वचपी प्रवाशांमदीं भिरांत पातळी तशेंच येरादारीचेरूय परिणाम जालो. ह्या घडणुके म्हापसा पुलिसांक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत तांणी घडणूक थळार धांव घेवन संबंदीत गटाच्या दादले आनी बायलांक ताब्यांत घेवन तिगांक अटक केले. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. त्यांचे दोन गावाचे आले ते झगडांक लागले. झगडांक लागले मागीर कितें वाडली तेंची वाडली. मागीर हे गेले ते सालिगांव गेल्ले दिसता कंप्लेन करपाक. टिचर मागीर तेंच्या हांगा धाडले. झगडी कितें जाता ती यूज कितें केला मारपाक, गाडी फोडपाक? गाडी फोडपाक तेंच्यांनी हॉकी स्टीक यूज केला. ती खंयच्यान हाडली रे? हॉकी स्टीक म्हाका खबर ना खंयच्यान हाडली. कितले जाण आसले? तेंचे म्हळ्यार हांव आमकां तेन्ना घेवन गेला तेन्ना खूब जाण आसले. ते बायल आसले, तेंचे भुरगे, तेंचे चेडे बीन आसले, दादले आसले. झगडी कित्याक खातीर? ते म्हाका खबर ना. तेंचे खंयचे ड्रायव्हराक लागला खंयच्यान लागला कोणाक?
लागला म्हणल्यार तें म्हाका खबर ना तुका फोन रावना म्हणजे गाडी फोडली मरे गाडी फोडल्या गाडी वचूंक तुमची गाडी आमची न्ही ती तेजी आमी तितून गेल्ले चायेक गेल्ले हा थंयच्यान मागीर कॉल येयल्लो न्हू ते थंयच्यान मागीर तो स्पॉटार गेलो आणि ही झगडी जाल्या पळय लोक खंयचे गांवचे कर्नाटकाचे दिसता रावता हांगासर कोण ना रावता पर्रा रावता तिवड्या रावता किरवाड्या रावता झगडी कित्याक ते काय खबर ना ना तेंच्या खंयचे तो तेंचे बिझनस आहा न्हू तेच्या ड्रायव्हराक नाल्यार धाकटे भावा कोणी तरी गाया सोडला दिसता जाल्यार ते उलोवपाक गेले तेंच्यांनी हेजे भाव धाकट्या भावाचेर मारले मागीर तेंची झगडी पेटली किने घेवन मारले ना हातीन मारले पयलीं मागीर खंयच्यान किने स्टीक बी किने खंयच्यान काडले ते हारसो फोडलो गाडयेचो गोमंतक गौसेवक महासंघान मये वाठारांतल्या हेडग्या गोरवांक आतां धरपाची मोहीम हातांत घेतल्या 2 राती मेळून 25 हेडग्या गोरवांक धरून तांकां सिकेरीच्या गोशाळेंत दवरल्यात. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान हेडग्या गोरवांच्या प्रश्नाचेर उजवाड घातल्या उपरांत ही मोहीम चालीक लायल्या. मजगतीं गोमंतक गौसेवक महासंघान गोमंतक टीव्हीचे उपकार मानल्यात. मये वाठारांत दीस रात रस्त्यार भोंवपी गोरवांक लागून येरादारीक आडमेळी जाताच तशेंच अपघात लेगीत घडत आसात. ह्या गोरवांक लागून अनर्थ घडचे पयलीं तांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्ली. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमातून हेडग्या गोरवांच्या प्रश्नाचेर उजवाड घालतकीच गौसेवक महासंघान आमदार आनी थळावे पंचायतीक विस्वासान घेवन गोरवांक धरपाची मोहीम सुरू केल्या. पुलिसांची मजत घेवन मध्यानराती पाळत दवरून ही गोरवां धरतात. ही मोहीम चालूच उरतली. रस्त्यार जी गोरवां आसा त्या गोरवां पासून उपद्रव खूब जाता आणि अनेक एक्सिडंट जे आसा ते एक्सिडंट हालींच्या दिसांनी खूपच जाले मया भागांत. काय गायी ज्यो आसा आनी जी भटकी आमची गोरवां जी आसा ती गोरवां कांय लोकांची पोसलेलीय बीन आसा हें आमच्या लक्षान येयलें आनी आमी वारंवार त्या लोकांक परत परत वचून सांगपाचें काम केलें. पुणून काय गोमंतक टीव्ही ह्या टीव्हीचेर मयेच्या गोरवांचो प्रश्न रस्त्यार किंवा उघड्यार हे जेन्ना शिर्षकान विशय जाले ते बी न्हय आमी कांयशे निग्लेक्ट केले. पूण तेज्या नंतर परत न्यूज पेपरांचेर ह्यो गोमंतकान ज्यो बातम्यो येयल्यो त्या बातम्यांचो आमी खरोखर प्रामाणीकपणान सिरियस ते घेतले आनी ती गोरवां जी आसा ती पयरच्यान राती आनी कालचे राती अशी ती गोरवां उखलपाक आमी सुरू केली. आनी ती गोरवां उखलपाक सुरू करच्या पयलीं मये पंचायतीचे सगळे पंच सदस्य जे आसा इन्क्लुडींग सरपंच डेप्युटी सरपंच मागीर झेडपी आनी आमदार हांकां सगळ्यांक आमी कळयलें की आमी जे आसा ती रस्त्या वयली गोरवां उखलता आनी बिचोली पुलीस स्टेशनाक लेटर दिलें तांकां रिक्वेस्ट केलें. बिचोली पुलीस स्टेशनानूय बीन आपलें काम जें आसा तें प्रॉम्प्ट केलें आनी ह्या सगळ्या सदस्यांनी आमकां सगळ्यांनी सांगलें की बरी गोश्ट आसा तुमी फुडें सरा आमी तुमच्या बरोबर आसा म्हणून. आनी त्या प्रमाणे आमी कालचे राती 12 गोरवां उखल्लीं आनी राती 13 गोरवां उखल्लीं. आनी ह्या माध्यमांतून आमी पयरच्यान जी मोहीम सुरू केल्ली आसा ह्या भागाक ती आतां कंटिन्यू उरतली. कोणाक सांगले वयचे ना आमी गोरवां धरूंक येता म्हणून. आनी हाडलेली गोरवां जी आसा ती गोरवां आमी परतूय दिवचे ना कारण परत दिवपा खातीर सरकारी कायद्यान जें कितें ठरयल्लें आसा त्या कायद्यानूच तांकां वयचें पडटलें आनी ती गोरवां जी आसा ती व्हरची पडटली. हांव परत गोमंतकाचे आनी गोमंतक टीव्हीचे खूब आभार मानता कारण तेंच्यांनी हो प्रश्न जो आसा तो जनते समोर हाडलो आनी आमकां भाग पाडले ती गोरवां उखलपा खातीर. हेज्या खातीर गोमंतक टीव्हीचे आनी गोमंतकाचे दैनिकाचे खरोखर हांव मना पासून आभार मानता. जे गव्हर्मेंटान जी स्कीम केल्या स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम 2013 ह्या स्किमी सगळं जे बेवारशी रस्त्याचेर भोंवपी गोरवां आहा भटकी गोरवां तांकां आमी उखलतात आनी हांगा गोशाळेन हाडून दवरतात. तेज्या पयलीं आमी कन्सर्न पंचायत आहा तेच्या बरोबर एग्रीमेंट केल्लो आसता मोही सायन केल्लो आसता आनी त्या पंचायतीक जी गोरवां भटकी गोरवां आहा तांकां आमी घेवन येता. हाडल्या उपरांत आमी पयलीं तेंचें रजिस्ट्रेशन करता कानाक आयडेंटिफिकेशन नंबर मारता तेंचें रजिस्टर करता आनी त्या गोठ्यान आमी दवरता.
आणि गोठ्यान दवरल्या उपरांत तेंची योग्य प्रकारे निगा आणि मेंटेनन्स काळजी घेता आमी आणि टायम टू टायम तांकां रोग प्रतिकार वाशिनां सांगचे जाल्यार लागींची वाशिनां HSBQ लंपीची अशी वाशिनां करतात आणि तांकां टायम टू टायम दंताचे वखद दिता आणि योग्य प्रकारे निगा घेता. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. जीएमसीन कडेन बिरेस्तारा घडिल्ल्या अपघाता उपरांत गाडयो भाड्यान दिवपाच्या बेकायदेशीर प्रकाराचो मुद्दो परतून एक फावट चर्चेत आयला. ऑल गोवा रेंट अ कॅब असोसिएशनान ह्या अपघातांतली गाडी रेंट अ कॅब म्हूण नोंद नाशिल्ल्याचो दावो केलो. खासगी गाडयो बेकायदेशीरपणान भाड्यान चलयतात असो आरोप रेंट अ कॅब धनियांनी केला. बेकायदेशीर गाडयो भाड्यान दिवप्याचेर खर कारवाय करपाची मागणी असोसिएशनान केल्या. काल जो ऍक्सिडंट जाला आणि एक अपघात जालो. ही गाडी टॅक्सी, ती गाडी एक तर पळोवशी, ती टॅक्सी आहा ती पलटी नंबर प्लेट केला हांच्यानी. ते रेंट अ कार म्हणून भाड्याक दिता, तेच्या ते गाडयेचेर चॅक करा. मोर देन 1 लाख ताका ऑफेन्स आहा. पयशे 1 लाख म्हणजे फायन ताका वय आहा की 10,000 करून 8 काय 9 फायनी आहा तेचेर. टॅक्सी गाडी रेंटाक दिता. काल तो गाडी चलोवपी ड्रायव्हर मायनर तो एक तर बेकायदेशीर धंदो, भुरगो लायसन नासलेलो गाडी दिवप म्हणजे हितून एकूच गावता की ज्यो वायट नंबर प्लेट इलिगल भाड्याक दिता, जावं प्रायव्हेट गाडयो पळय दिता पलटी नंबर प्लेट गाडी भाड्याक दिता पळय, हांकां कोणाचोच भंय ना. ते म्हणटा तो हे आयज म्हाकाय अशें दिसून येता की हांव सगळ्या पुलिसांक ब्लेम करिना. फ्यू ऑफ देम हा आसतले तांचे गॉडफादर म्हणून ते आयज इतले उठता. आतां कालचो एक इन्सिडंट सांगता. काल एका कस्टमरान म्हाका फोन केलो कार दिल्ली भाड्याक. आमकां फोन येयली की ती पलटी नंबर प्लेट, ताचो नंबरूय हांव तुमकां प्रेसार शेअर करता तो गाडीचो. ताका खंयच्या एक पुलिसान खंय पर्रा हाडयलो आनी ताका जालें हेजेर ऑफेन्स आहा. हो आतां सेकंड इन्सिडंट सांगता तुमकां कालचो. तारीख दाखयलो की पलटी नंबर प्लेट हाका इतली फायन आहा, एक काम कर आपल्याक एक कितें दी म्हणून. तो ट्युरिस्ट बाबडो भियालो, ताका कितें दिलें आनी गेलो. म्हणजे आयज कितें जाला, पॉल्ट नंबर प्लेट वाल्यांक आनी वायट नंबर प्लेट पळय प्रायव्हेट भाड्याक दिता तांकां कोण सपोर्ट करता? थोडे पुलीस करता, हांव म्हणना सगळे पुलीस करता. आतां कालाकोड्यान पळोवशी ब्रँडन साहेब PI बरें काम करता. अंजुनचो PI आहा, आतां तेणी आयज तुमकां म्हाका प्रेस हे केला की 2 गाडयो प्रायव्हेट गाडयो धरला आनी तेणी एक बरी गजाल आनी तेजे कडेन कन्फर्म केला PIक मारून, सर ह्यो तुजो स्टेटमेंट सारको आहा म्हणून की प्रायव्हेट गाडयो पलटी नंबर प्लेट घेतली की तूं सोमतें लेटर हेका करता डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट की कॅन्सिलेशन करचें म्हणून रजिस्ट्रेशन तेंचें. हय म्हणालो आपण हो स्टेटमेंट दिला आनी आमी करता म्हणालो. आतां हांव डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी CMाक मागता ह्यो प्रायव्हेट व्हेकल पळय इलिगल दिता आनी पलटी नंबर प्लेट हांकां लागून आयज रेंट काराचें नांव सारकें गोंयभर पिड्यार जाल्लें आहा. लामगावच्या अक्षत नाईक प्रकरणात वीज खात्याचे लाईनमॅन केदार मांद्रेकरा सयत घराचे धनी समीर मावळींकरा आड पोलिसांनी गुन्यांव नोंद केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मावळिंगे वायरिंगेचे काम करतना विजेचो शॉक लागून अजत नायकाक मरण आयिल्लें. कुंकळे IDC वाठारात पर्यावरणाच्या दृश्टीन गंभीर हुस्को निर्माण जाला. वट्ट 18 वर्सां सावन पडून आशिल्ल्या धोकादायक रसायनीक कोयराची रास काडपाचें काम एप्रिल सावन सुरू केल्लें. मात पावसा खातीर हें काम मदींच थांबयलें. कोयराच्या राशीर धापिल्ली ताडपत्री उक्ती दवरिल्ल्यान कोयराचें दूशीत उदक गांवांत येवन भलायकेची समस्या निर्माण जावपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायला. कुंकळे IDC वाठारात आशिल्लो धोकादायक कोयर काडपा खातीर सुमार 13 कोटी रुपयांचें काम सरकाराच्या मंजुरी उपरांत निमणें सुरू जाल्लें. मात पावस सुरू जाल्ल्यान हें काम तात्पुरतें बंद केलां. पूण कोयराचेर धापिल्ली ताडपत्री तशीच उक्ती दवरल्या. पावसा खातीर ह्या कोयराचें प्रदुशीत उदक गांवांत येवन भलायकीचो प्रश्न निर्माण जावपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या. हें काम थांबोवच्या पयलीं संबंदीत कंत्राटदारान गरजेचे सुरक्षात्मक उपाय येवजण करूंक जाय आशिल्ले.
मात संबंदीत कंत्राटदारान पुरायपणान हाचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान हाका कंत्राटदार जबाबदार आसा. देखून कंत्राटदाराचेर FIR करात अशी मागणी आता थळाव्यांनी केल्या. ह्या पाटी पावस कमी आहा सगळें खबर आहा सरकाराकय बी आनी सरकारान इतलें वर्स लायले ते सरकाराकय खबर आहा तो डंप काडपाक ती आश्वासन दिन 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 लोकांक कानार तेल घालपाची कळ्ळें तुका न्हू. पूण ऑलरेडी आमगेलो लोकल MLAन तितूंक एक पावल मारून तें काम जाग्यार घातलें काडपाचें. बट कितें जालें न्ही पळय हो डंप एक्चुली गेल्या त्या वर्सा उठोवपा जाय आसलो. गेल्या त्या वर्सा आमी डिमांड केल्लो सगळ्याक आनी इवन आमगे कुंकळे म्युनिसिपालिटीन सुद्दां गेल्या त्या वर्सा हें आतां जें दवरलो पळय आतां प्रेझेंट स्थिती पळयली तुवें थिंगाची आतां प्लास्टीक व्हांवोन गेला. प्लास्टीक व्हांवोन वचोन 10 दीस जाले 10 ते 12 दीस जाले. आमी येवन जायते पाटी हांकां सांगलें आनी पळय हें लिपोवपाक कांय ना हांकां सांगलें बाबा तुमी हें प्लास्टीक हें जें कोण टेंडर घेयला जावं गोवा गव्हर्मेंटान कोण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कोण टेंडर दिला तेणी हें पळोवपाक जाय आसलें बाबा हो लुकआवट कोणालो कुंकळकारांक हें कुंकळकारांक जाय म्हूण हें जाला हो हें वीक पडोन आसतें हें तेंगे लुकआवट कोण तो टेंडर घेयला तेणी ओपन दवरला आनी तेजेर FIR फायल करची म्हूण. FIR कोणी करपा जाय IDCन करपा जाय बिकॉज दीस ही सगळी हें येता ते IDC भितर ते प्लांट आसा त्या प्लांटा भितर घातला आहा हो त्या जमनीक. ह्या मनशाचेर तुरंत FIR फायल जावपा जाय. कित्याक नेग्लिजन्स कित्याक हें तेणें धापून दवरपा जाय आसलें हें ओपन दवरपा जायना आसलें हें धापून दवरपा जाय आसलें. आतां हें इतलें जें परतून एकदां हें वीक सगळें व्हांवोन वॉटरबॉडी जावन वचप. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पेडणे तालुक्यांतल्या कोरगांवच्या देऊळवाडो हांगच्या साकवाची सुरक्षीतताय धोक्यात आसा. पुलाचेर आशिल्ली संरक्षणात्मक वणत कोसळिल्ल्यान व्हड गाडयां सयत शाळेत आनी ट्युशनात वचपी विद्यार्थ्यांचो जीव धोक्यात सांपडला. पुला सकयल व्हडा प्रमाणात कोयरूय उडयतात आनी मसणभुंयेंत वचपी रस्त्याची तर स्थिती सामकी वायट आसा. ह्या फाटभुंयेर थळाव्या लोकांनी संबंदीत अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केल्या. हांगासर इतकी हांगासर वायट परिस्थिती जाल्लेली आहा. सेप्टीक सायडीक कांयच ना. सेप्टीक आसलेले ऑलरेडी मोडलेले आहा. गार्बेज उडोवपाची ही जागा न्हू. पंचायतीन फलक सुद्धा मारलेली एक ऍडव्हर्टायज मारलेली की हांगासर ही गार्बेज उडोवची न्हू. देवती असल्या कारणान रस्तो तर तो पाडूच पडला. रस्त्याक त्या कांयच ना. मसुंडेची जागा. कोणाच्यो म्हशी आनी कोण काडटा उठाबशी अशी गत सध्या पेडण्या देऊळवाड्यार पळोवपाक मेळटा. सध्या साबार प्रस्नांनी ह्या वाड्यार रेवाडो घातला. हाजो त्रास पुरायपणान थळाव्या लोकांक सोंसचो पडटा. साकवा वयल्यान वयतलो जाल्यार साकवाचे दोनूय वाटेंची राखणे वणत कोसळून पडल्या जाका लागून शाळेत वचपी भुरग्यांचो जीव धोक्यात आयला. पावसात तर व्हाळात नेटान उदक व्हांवता खंय. कोणी पडल्यार जापसालदार कोणाक धरपाचे. थळाव्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण आयज लेगीत मोडून पडिल्ले फातर उदकांत दिसतात. ह्या साकवाचेर नेमान जड गाडयांची येरादारी आशिल्ल्यान व्हड अपघाताचो भंय निर्माण जाल्या. हांगा कोयर उडोवं नाका असो तोकटो लावन लेगीत रातच्या वेळार ह्या पुला सकयल व्हडा प्रमाणात कोयराच्यो पोटल्यो उडयतात खंय जाल्यार मसणभुंयेकडेन वचपी रस्तो तर पुरायपणान काबार जाला. आता प्रश्न उपरासता तो पंचायत लोकांच्या सुरक्षे बाबतीत कितली गंभीर आसा. संबंधित खात्यान बेगोबेग दखल घेवन हो प्रश्न तडीक लावन आनी लोकांक थाकाय दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सरकारची दुर्दशा जाल्ली आहा तो सारको करतो सरकारान. व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो ट्रक वयता ह्या वाटेन आनी ते कोणा रातचो पडान मोडटलो. गाडी सायडीक ही पायपां होती ती बुडयल्ली अशें व्हळांत पडलेलें आहा. आयज आमी ह्या ज्या रोडाचेर येयला आमचे जे भुमिका देवस्थान कोरगांवां देऊळवाड्यान जे भुमिका देवस्थान आसा थंयसर त्याच्या तोंडात फुडें हो रोड आमच्या वयर मसुंडेक गेला आनी थंयसरूच हो साकवो आहा. एक पूल बारीकसो बीच कसो बांदला. पूण हांगासर इतकी हांगासर वायट परिस्थिती जाल्लेली आहा. एक तर पावसान उदक थंय खेळटा भुरगीं उदक व्हांवता म्हणून थंय पळोवंक येता. सेप्टीक सायडीक कांयच ना. सेप्टीक आसलेले ऑलरेडी मोडलेले आहा. जाता तितले बेगीन WRD किंवा जो कोण आमचो हेचो मिनिस्टर आहा तेणी ही तेचेर मातसो तरी विचार करचो आनी जाता तितलें हेचें काम बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाचें. दुसरी गजाल हांगासर
गार्बेज उडोवपाची ही जागा न्हू. हांगासर म्हाका दिसता पंचायतीन फलक सुद्दां मारलेले, एक एडवर्टायज मारलेली की हांगासर ही गार्बेज उडोवची न्हू. तरी सुद्दां लोक आयकना, कोण उडयता. हांव म्हणटा कितें, जर कोण दिसता न्हू ताका सरळ फायन घाला. हे असले ही गार्बेज उडोवपाची जागा. दुसरी गजाल, वयरसून देंवती असल्या कारणान रस्तो तर तो पाडूच पडला, रस्त्याक त्या कांयच ना. मसुंडेची जागा. आयज कितलो सुद्दां लोक ते मसुंड्यान वयता, भुरगीं वयतात, स्कुलाक वयतात, येतात वयतात. केन्ना गाडी येतली तेंचेर बाबड्यांचेर, तें उदक इतलें उदक थंयसर बसता. वयरसून ती घाण जर मसुंडेची ती घाण जर व्हांवून येवंक शकता त्या हेतून पुलांच्यान. येदो व्हडलो वाळटो. जाता तितले बेगीन हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन, जाता तितले बेगीन तेचें मातशें काम करपाचें आनी बेगीतले बेगीन लोकांक हेचो एक हें दिवपाचें. बरें म्हणून आमी बाबा एक आमच्या एक मातसो आमच्या आमदाराकूय हांव सांगता, मातसो रिक्वेस्ट करता, आमदारांनी आमच्या हेचेर मातशें लक्ष घालचें. अशे गजाली जाल्लेलेय बी नात. आमदारान कितें तरी आमी सांगलां आनी कितें करूंक ना अशें ना, केलां. तेतून एक आतां मातशें तें करपाचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टी टाइम खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.